पुरमेदाचो फेस्त हो दर वर्सा प्रमाण सुरू झाला। पुरमेदाचो फेस्त म्हटल्यार पावसाच्या टायमार जी सामग्री मसाले जे घरान लागपी जी सामग्री मीन्स किचनान लागपी जे मसाले आहेत ते मेळना आणि त्या टायमार पुरमेदाचो फेस्तान जे सामग्री मसाले जे विकपाक येता ते लोक आताच घेवन दवरता। आम्ही आता पणजे आसा सीसीपीने एक इनिशिएटिव्ह घेतला की पुरमेदाचो फेस्त हो 15 तारखेक पणजे आसतलो, पण दर वर्साचे पुरमेदाच्या फेस्ताक जे लोक सामान विकपाक येता ते शनिवारच्यानच बसपाक लागल्या। आता आम्ही पणजे आसा त्यांच्या कडसून जाणून घेऊया की ह्या वर्साक कशें कितें लोक कितें म्हणटात, कितें कितें घेवपाक आहा, तुम्ही कितें विकपाक बसले? आणि हांव कसले खारे घेवपाक विकपाक काण्णां आहा म्हाजे कडेन। ही काण्णां मेळना, फक्त 2च म्हयन्यांक मेळटा, एप्रील टू मे, आणि मागीर ते पावस पडलो काय जुनान ती मेळना। जाय काण्णां हे बसल्या घेवन कितें सांग पया सोला भिन्ना भिन्ना बसल्या, ती बसून हे 2 म्हयन्यांक मेळटा, मागीर भिन्ना सुकयली काय मागीर ती सोलां जाली। हे आता लोक व्हरता कित्याक सांग पया, हेका ज्यूस करपाक। आता गरमी पडटा न्हू, गरमेक लागून ती मातशी ज्यूस घेतले काय मागीर लोकांक रिलॅक्स दिसता। आणि तन्नी आहा पळय ती सोलकडी घालपाक न्हू मातशी बारीक चिरून घातली काय ना तेका फ्लेवर येता। आणि सुंगटां आहा म्हाजे कडेन, हे आहा किसमूर करता पळय ती आहा, गालमो आसा, आणि हे सुंगटां भोगशी बारीक। ही तुका पावसाच्या दिसांनी लोक अदीक कडी करून खाता कित्याक ही मेळना म्हणून, तोर बी घातले काय ना न्हू बरी कडी जाता, जित्याक सुद्धा फाटी मारता पण ही खातली। आता जेन्ना लोक हे सगळे सामान घेवपाक येता तेन्ना लोक कितें सांगता, कशें कितें ते प्रायसा खातीर? आता ना 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 प्रायसा साठी काय ना, फक्त येता कित्याक हांगा चडसो लोक मिरसांगो, कित्याक 12 म्हयने आमकां मिरसांगाची कडी जाय। कांदे मिरसांगो कांदे मेळना कित्याक आता कांद्याची लागवड करून गोंयान आमचे कोण आता करिना, सुकोवन केलो जाल्यार म्हारगाय कांद्यांक म्हणपाची ना, कित्याक कांदो लोक आता लोक कामाक धंद्यांक गेलो, शेती वाती तेजे आई बापूय करतालो पण आता लोक ते शेती वाती कोण करिना, आणि कोणाक दिली बस जाल्यार तितलो ते रेंट शेताचे तुका मेळना, म्हणून ते कांदे तेका लागून ते म्हारग जाला। आता तुम्ही कितली वर्सां जाली फेस्ताक बसता? म्हाका आता हो हांव सगळो धंदो करता म्हाका 20 वर्सां जाली। हांव हांगर येयल्यार म्हाका जाली 4 वर्सां। तशें हांव आनी प्रोग्राम आसता पळय तेकाय बी लायता, हेच सगळो वेपार होच लायता। कितें कितें हाडला? तांदूळ हाडल्या, अळसाणे हाडल्या, मिरुले हाडल्या, नाशणे, चवळ, आमटाण, सोलां, कांदे, पाड्डे हाडल्या, आंब्याची सोलां हाडल्या, खारें हाडला, बांगडे, कोचुल्ले। कित्याक कशें जाता आता लोक म्हणटा पळय पुरमेदाच्या फेस्ताची व्हडलीची गरज ना म्हणटा, 12 म्हयने आसता तरी कशें आहा लोक येता? येता म्हणल्यार मातसो बरो वाडटा, खूब वराना लोक न्हू, आनी गिरायक बरें वाडना ना। कालापुराय तशेंच जालें आनी हांगारूय तशेंच जालें, म्हापशा तरी बरें येता। तांदूळ घेवन म्हणल्यार वेगवेगळे उकडे बी उकडे व्हरता लोक? उकडे व्हरता, हे कोचरे हे ज्योतीचे ते जयाचे। आनी मिरसांगो कशें दिले? मिरसांगो 800 दिल्या किलो। तुमचं कितें चड कितें खप जाला? आमचे आतां मिरसांगो खपकूच ना, इल्ले 2च किलो दिल्या। मिरसांगो खपोवंक ना? ना 2च किलो येयला, म्हापशा तरी आमचे बरे खपलेले, हांगा तितको ना। लागता हो? हा आता कितले दिसाचो? आमी काल येयल्या न्हू, पयर येवंक ना, कालूच येयल्या, आनी 2 दीस आसतली आमकां। हितून म्युन्सिपाल्टीन पळय दिला पळय थंय रावतली आमी, मागीर शुक्रारा आमकां म्हापशा वचोंक जाय। खंयच्यान येयले तुमी? कारणसून, काराणा, हळडणा काराणा। आमी वर्सांत येता न्हू। कितली वर्सां जाली तूं येता? म्हाका जाली 30 वर्सां। 30 वर्सां जाली? 20 वर्सां जाली। कांदे विकपाक बसल्यार कशें कितें कांद्याचो रेट कितें सांगू शकता? कांदे हो म्हारग जाले कित्याक जमनीक जायना कणे, वेदराचेर हें आहा तें डिपेंड आहा। जर कांद्यांक थंडाय मेळत जाल्यार तें बरें तरेन जावन येता, गरमी मेळ्ळी म्हणल्यार तें इसकट्टा। पूण शुअर गांवठी कांदे? शिवाय हांव लावपी मनीस, म्हाका सांगता ना, हालीं थोडे लोक कितें करता गांवठी म्हाजे बरोबर सगळे मेले, हांव एकटोच आहा, काय वारव्यान काम करता, सगळें काम करता, पोस्टमॅन आसलो हांव तशें गव्हर्मेंट। हा ते खुबशे जाण आतां कितें करता की कांदे हाडटा आनी तेका बेश्टे लायता आनी सांगता की गांवठी कांदे। म्हाजे कडेन हांव कांदे व्हरून मार्केटान घालता, मार्केटान घालता। डिमांड आसा कांद्यां? कांदे हे डिमांड ओपची मरे, हे कोण व्हरता, एक नाल्यार 2 मोळे व्हरतातूच, म्हणजे तांकां ते इम्पॉर्टंट सारके। भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक शरप करून घालूं येता, जर येयलो मनशाक जाल्यार तकलेर 2 घालची जाल्यार तुका जोर करून घेवता।
हॉस्पिटलान वचपाची गरज पडना म्हणून तुका सेव जाता. उकडे तांदूळ आहा आमचे, आमी पॅच जेवल्यारूच मनीस तुका घट जाता. सुरत तांदळाची पॅच जेवन वचूं पोटान गळगळटा मागीर. जरी खुबशे लोक असे म्हणतात की पुरमेच्या जे फेस्ताची आता व्हडली अशी गरज अशी दिसना, कित्याक हे खुबशे सामान खंयच्या ना खंयच्या शॉपार वा सुपर मार्केट सहज मेळटा. पण एक परंपरा म्हणून ह्या लोकांनी आयजय पुरमेच्या फेस्ताक सामान विकपाची आपली एक परंपरा कंटिन्यू अशी दवरला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.